म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमकां कितल्यो वस्तू सांगता. पयले सुवातेर आमकां पयले वाचपान अशें सांगलेलें आसा. आमी खूब पाटी कितें म्हणटा, हें म्हणल्यार तूं मनशा कुळाचें मन. आमी आतां गोरोब्यांत एका रावता न्हय, तीच म्हत्वाची, बाकीची तितली न्हय अशें आमच्या मनांत आसता. पूण आमकां दुसऱ्यांची गरज तेन्ना आमी दुसऱ्यांक उक्ती जाता आनी दुसऱ्यांकूय आमी करता, कित्याक ती आमकां मदत करतात आनी आमी तांकां मदत करूंक जाय, देंवोन घेवन आसूंक जाय. आतां आमी कॅथलीक क्रिस्तांव सव्या आसलेली, पूण दुसरी आजून कॅथलीक जावंक ना. आतां ही जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा. आमी क्रिस्त, आमी सगळीं जाणां जेजू क्रिस्ताची कुडीचे सांदे, आमी तांकां जेजूशी हाडूंक जाय. हो कार्य देवान आमकां दिलेलो आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे कशे तांकांय भितर हाडूंक जाय जेजूचे कुडींत. तो तांकां आमी भायरांक फावना. जेजू आमचेच पासून मेलो न्हय, सगळ्या मनशा कुळा पासून मेलोलो आसा आनी हाका लागून भावार्थान आमी देवाच्या कृपेच्या आदारान एकामेकाक लेखोंक जाय म्हणून पयले वाचपान सांगलां. आतां दुसरे वाचपान आमकां खूब वस्तू सांगलेली आसा. पयले सुवातेर आमी कशे भशेन एकामेकाक लेखता तें सांगलेलें आसा. सगळ्योच आमी जागृत रावंक जाय. जागृत कशी रावतल्या? तो सगळ्योच आमचे बरोबर आसा, ताचे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी तुमकां सदांच सांगलां, म्हाका तरी हें पडलेलें आसा, प्रत्येक सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत जाल्यार पयली सुवातेर आमी आमकां आनी ताका हाजीर जाता. आमकां हाजीर जाता नाल्यार आमी कितें करता, आमच्या चिंतनांनी भावनांनी आसता हिचोर आहा तें आमी नकळो. पूण आमी तर सुस्काराक हाजीर जायत, आमचे मदें कितें चलता तें आमी ताका हाजीर जाता. आनी सुस्कार जेजूच जावन आसा, ताचे विरीत आमचें जिवंक जायना, तर आमी ताका एकवटोन आमचें जिवीत जिवंक लागता. हें ताणें सांगलां. दुसरें म्हणजे आमी सदांच तयार कशी रावंक जाय. जें काम ताणें आमकां दिलेलें आसा तो आमचे बरोबर आसा ही भाशेन करूंक जाय. तो येतलो मागीर तें वेळ लावंक फावना. आतांच तर आमी जें करता तें जागृतायेन करूंक जाय, तें ताणें आमकां सांगलां. आनी ताणें आमकां कितें सांगलां, हें करपाक ताणें आमकां कृपा दिल्ली आसा. अरे, आमचे कुडीचे सांदे पळय आसा त्या सगल्यांक तेंच दिलेलें आसा, कांय उणें करूंक ना. पूण ताचो कार्य वेगवेगळो. तेच भाशेन आमकांय जें देवान दिलेलें आसा तें एकूच पूण कार्य वेगळो. हें आमकां ताणें कळीत केल्लें आसा. तर पळयात, ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो, आनी ज्या कोणाक चड पातयेल्लें आसा ताचे कडलें देव चड घेवंक रावतलो. देवान पातयेवन दिल्लें आसा. ही जबाबदारी मांयक पायक भुरग्यांची दिल्ली आसा. भुरग्यांनी मांय पायचोय कुयदाद घेवंक जाय, ती तांकां जबाबदारी दिल्ली आसा. आमी सगल्यांचो एकामेकाचो परमस करूंक जाय, कित्याक ती वेगळी न्हय, तेच कुडीचे सांदे आमी. हे भाशेन एकामेकाचो परम. पूण आमीच न्हय, भायली दुसरी आसा अशे भाशेन म्हणटा ती जेजूचीच. आनी हे भाशेन आमचें मन जेजूचे सवें धरून तितले आमी उगडापे करून जशे भाशेन तो सगळ्या मनशाच्या कुळाचो परमस करता ते भाशेन आमी करूंक जाय. ह्या सगळ्या सांत भक्तांनी आपल्या सभेन जियेली. काल हांवें एक चोल चित्र आमच्या भावान आग्नेल फेर्नांडीसान घडलेलें आसा. एकदम बरें केलेलें आसा ताणें. तें भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर. आनी ताणें बरे भाशेन दाखयिल्लें आसा कशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आपलेपणान जियेतालो, पूण जेजूचो अणभव घडल्या उपरांत ताचें मन काळीज ताणें जेजूक भेटयलें आनी जेजू ताचे सगळें वावरूंक लागलो. आनी हाका लागून तो मनशा कुळाक पावंक लागलो. आपल्याच स्पान्याक न्हय आनी युरोपाक न्हय, पूण भारताक
आनी भारताचे सगळे भोंवतणी लोक आसा तितल्यांकूय तो पावलो. हे भाशेन आपलें जिवीत ताणें तिचोर दाखयल्लें आसा. कशे भाशेन भगवान फ्रांसीस शेवेरान जेजू सोबें आपलें जिवीत चाललें आसा. आमी तेच भाशेन चालया. सगळीं जाणां मिसांत वांटो घेतलो म्हणटोच हांगसोत्तान वेताना आमी जेजूक वता आनी जेजू आमचे सोबें दुसऱ्यांक ताचे सोबें ओडून घेता. तर आमचे हात अशें उंठेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरून येता. आमकां कितें म्हणून उणें आसा? कांयच ना. कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे. तो जसो आसा ते भाशेन आमी आसा. जशे भाशेन आमचे कुडींतले सांदे आमी जावन जियेतात ते भाशेन आमी जेजू जावन जिवया. जेजू, हें सगळें तुवें आमकां उगडापें केलां, पूण तुजे कृपेच्या आदारानूच आमचें हें जिवंक जाता भावार्थान. हो भावार्थ आमचो वाडोय आनी चोडय. आमेन.